आमकां वी आर होपफूल की आमी जे कितें मागलां तें जातलें. तुम्ही चड सिटां मागल्या म्हणून कितकी सिटां मागल्या? आमचे जे पयलीं आहा ते डिमांड तेच आहा, आमी कांयच चेंज करूंक ना. नवे डिमांड कांय ना, जे कितें पयलीं आशिल्ले तेच डिमांड आहा. नवे डिमांड कांय ना. फाल्यां तांची मिटींग आहा, त्या मिटिंगेक कितें डिसायड जातलें तें पळोवया. आमकां होप आहा की कितें बरें जातलें म्हणून. त्या होपान आमी आहा कित्याक सगळे एक जावपाक जाय BJPक गरज आहा आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर ओपोजिशन पार्टीची. आनी समज तुमच्या भशेन जायना जाल्यार तुमी कितें? वायट पयलीं कित्याक चिंतया. पयलीं चिंतया कितें जाता तें. आमी 16 तारखेक कॅन्डिडेचर आमचे भरतले. 16 तारखेक कितले कॅन्डिडेचर भरतले ते फाल्यां मिटिंगेचेर कळटलें. आता आमचे हायकमांड जे प्रफुल्ल पटेल आमी सगळे रावांनी आमची जी प्रपोजल आहा ती घातली की तुमकां सिटाचेर थिंग कॉम्प्रोमायज जावपाक आनी हे आतां राहुल गांधी बगले बसोन तें डिस्कशन करपाचें आनी आमकां विश्वास की एलायन्स म्हणटा तें सारकें गरजेचें आनी फायनली एलायन्स जातलें ऑल पूण तुमकां कितकी सिटां गावतली? आमी सीट मागले आमी सांगलां वेर देर इज अ विनेबिलिटी जे आमी खूंय जिखपाक शकता थिंग आमी इतली सिटां आमी हें केलां.